कितें आसा गाडी आसता न्ही तेन्ना एक्सिडेंट जाता हे कोण सांगपाक शकना कारण मुद्दम काय कोण करना खरें आसतना तेणी बरें सेव करून स्लो गाडी पडल्या म्हणून व्हिडिओ पयला हांव डिटेल पळोवना ते हांवें सो जमत तेजी कितें चूक आसलें जाल्यार आमी ते इन्क्वायरी करतली ना पण ते खंय तरी ना मेंटेनन्स आमचे प्रत्येक आमचे डेपोन आमचे वर्कशॉप आहा मेंटेनन्स रातची समज एक कंडक्टर ड्रायव्हर समज दीसभर बस चलयली तो सांगता की हे बसीक आमचे फॉल्ट आहा ते राती कडेन मागीर सारके करता समज राती कडेन ती सारके जावं ना दुसरी ती बस वचना आमची रिपेरी केल्याचे फॉल्ट आसा तो काडटात आमी मेंटेनन्स करता जाल्यार अशे वाटेक आमकां खूब कडेन पळोवपाक मेळटा पूण ओल्ड आसता पळय सामको खुबूच कदंबा बसींतल्यान भायर त्यो पाटी जाल्यार थोड्यो बसी आमच्यो म्हणजे किलोमिटर सुमार जाल्ले कडेन आसा थोडे आमचे आतां 15 वर्सां जातकूच ते स्क्रॅप करपा जाय खुबश्यो बसी आसा आमी लास्ट टायम आमी जवळ जवळ 55 बसी आमचे स्क्रॅप जाल्यो आतां आमच्या फुडल्या ह्या 2 म्हयन्या भितर आनी 25 बसी स्क्रॅप जाता सो त्या बसी थोड्यो कश्यो आसता आमच्यो बसी प्रत्येक रुटाचेर चलता आतां आमी समज फॉर एक्झाम्पल आमकां आतां फाल्यां 2 बसी आमचे रिपेर करपा जाय रोखडेच लोकांचे फोन येता आमची सायडीची बस बंद जाल्या म्हणून सो लोकूय पाशेंस ना लोकांक रोखडेच चेअरमॅनाक फोन की बस बंद जाली आमची पूण आमी एक्चुअली ती रिपेरी करपाक दवरलेली आसता बारीक बारीक अशी व्हडले आसता ते आमचे मॅकॅनिकल आमचे मडगांव डेपो आहा आमचे परवरी डेपो आहा आमचे पणजी डेपो आहा सगळे कडेन आमी डेपो आसा